बुधवार 21 फेब्रेर सांत पेद्रू दामियांव दोर्माद्योक्ष आनी धर्मशास्त्री मुखेल व्होळ आनी पळयात जोनासा परस वर्तो हांगा आसा एकलो. नियाळाक आदार. प्राचीत काळांत चडशा आमच्या फिरगोजांनी आनी हेर धर्मीक जाग्यांचेर रेतीर घडोवन हाडटात. हो काळ आमकां आमचें वायट जिवीत वळखून आमचीं पावलां नवसरणेच्या रस्त्यार घालूंक एक बरी संदी. रेतीरांत भाग घेवन आनी देवाच्या उतराच्या उजवाडान केल्ल्या त्या उलोवपा नियाळा वरवीं आमचें जिवीत निटायेर घालूंक आमी जायतीं जाणां प्रयत्न करता. जर हें सगळें करून जिवितांत तांचो कसलोच परिणाम दिसना जाल्यार कसलो फायदो? आयच्या शुभ वर्तमानांत ही आतांची पिणगा नश्टी पिणगा ती कुणा मागता अशें जेजू म्हणटा. जेजू देवाचो वर्तो आनी एकलोच पूत. खुद तांकां पातकांतली सोडूंक आयला हें तो लोक भावार्थान सोतमानूंक आजून तयार नासलो. फारिजेवांक तांच्या मुखेल यादनिकांक आनी धर्मशास्त्र्यांक ताची शिकवण माननासली. तांतलो थोडो लोक जेजूचो संदेश आयकून आपलें वायट जिवीत सोडून दिवंक सोदिनासलो. पयल्या वाचपांत जोनास प्रवादी देवाचो निरोप लोकांक दिता आनी लोक कसो आपलें पातकी जिवीत सोडून दिता तें आमकां मेळटा. आमचें जिवीत ह्या संवसारांत थोड्याच काळाचें. आमचे दोळे आमी सर्गीच्या वस्तूंचेर दवरून आमच्या जिविताची यात्रा चलूंक प्रयत्न करून वायट जिवीत सोडून दिवन जेजूची शिकवण मानून घेवन दादूस जिवीत जिवया. म्हजो ताराव, म्हजें वायट जिवीत वळखून आतांच तावन तें निटायेर घालूंक वावुरतलीं.